साखळे नगरपालिकेत खूप तेंपासावन उपनगर अध्यक्षाची खुर्ची खाली आशिल्ली। ताका लागून दयानंद बारयेकर हांची एकमतान साखळे पालिकेचो उपनगराध्यक्ष म्हूण निवड जाली। मुखेलमंत्र्या सयत हेर बऱ्या मागप्यांनी नव्यान निवडून आयिल्ल्या उपनगराध्यक्षाक परबी भेटयली। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। साखळे म्युनिसिपालिटीचे नगराध्यक्ष मॅडम सिद्धी प्रभू, चीफ ऑफिसर श्रीपाद माजिक, हांगा सगळे जमिल्ले नगरसेवक, प्रेस आयज मिटींग कॉल आउट करपाचें कारण म्हणल्यार एक डीएमएचे आमकां लेटर येयले डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक ऑन की एक वायस चेअरपर्सनाचो पोस्ट आसा तो हांगा वेकंट जाल्लो आसा साखळी म्युनिसिपल कावन्सिलान। सो एज पर दॅट आमचे चीफ ऑफिसर आसा तेणी वायस चेअरपर्सना खातीर एप्लिकेशनां घेवपाची म्हणून। सो तेणी तशेंच एप्लिकेशनां कोणी नगरसेवकान आसा ती तांकां दिल्ली आसा। सो आमी तेजी स्क्रुटिनी केली। सो तशें पळोवन येयलें जाल्यार फक्त एकाच कॅन्डिडेटान नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी तो कॅन्डिडेटाचें नांव आसा श्री दयानंद पुंडलीक बोरयेकर आनी तेजें नांव प्रपोज केल्लें आसा श्री आनंद बी काणेकर। सो आमी पळोवन येयलें आमकां की फक्त एकूच कॅन्डिडेटान फॉर्म भरलेलें आसा। सो एज पर द रूल 7 ऑफ गोवा म्युनिसिपालिटी एक्ट आमी डिक्लेअर करतात वायस चेअरपर्सन एज श्री दयानंद पुंडलीक बोरयेकर। आयज वायस सीपी म्हणून म्हाजी निवड जाल्ली आसा। खरें म्हणशी जाल्यार म्हाजो सगळो म्हाजी जी हें आसा म्हणजे हांगासली जी श्रद्धा जावं कितें मार्केटाचो विशय आसूं जावं कसलो साखळेकारांचो विशय आसूं हो मना पासून म्हाज्या हातीन जातलो अशें हांव मनान धरतां। आनी आयज जो मान जो गावला पळय हो म्हाज्या वाड्यांतले जे वोटर आसा जे म्हाजे परिवार म्हणून हांवें जेंकां बाळगला तांकां लागून हो म्हाका आयज मान गावलेलो आसा। हांव केन्नाच तांकां विसरूंक शकना। आयज 3 टर्म म्हाका तेंच्यांनी निवडून दिवन आयज म्हाका ह्या पोजिशनाचेर पावयला। हांव तेंचे खरोखरच मना पासून आभार मानतां। तशेंच आमचे सीएम आमचे वाड्याचे MLA डॉक्टर प्रमोद सावंत हिणी म्हाका 3 फावटी पार्टीची तिकेट दिवन म्हाका आयज हांगासर उबो करून हो आयज पोजिशनाचेर पावला। हांव ताका केन्नाच विसरूंक शकना। साखळे म्युनिसिपालिटीचो जो पोस्ट वायस चेअरपर्सन आशिल्लो तो वेकंट आसलो आनी तो युनॅनिमसली विदाउट एनी अदर नॉमिनेशन वन सायडेड जावन आमचे दयानंद बोरयेकर जे आसा ते इलेक्ट जाल्ले आसा एज अ वायस चेअरपर्सन। पयलींच्या वायस चेअरपर्सन जे आनंद काणेकर आसा तांकां आमी कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा फॉर हॅविंग अ व्हेरी गूड टर्म आनी येणारो जो टर्म आसा पळय तो अंडर दयानंद बोरयेकर सुद्दां खूब बरो जातलो म्हणून आमच्या सगळ्या कावन्सिलरा तर्फे तांकां आमी शुभेच्छा दिता। साखळे नगरपालिकेचो उपनगराध्यक्ष बाब दयानंद बोरयेकाराची निवड जाली त्या बद्दल समेस्त साखळेकारांच्या वतीन तेचे खूब खूब अभिनंदन। ताणें साखळे म्युनिसिपालिटी खातीर खूब बरें काम करचें ताका शुभेच्छा।